सगळ्यांक तुमकां पहिल्यान पयलीं तुमच्या आयच्या मिटिंगेक स्वागत करता. खरें म्हटल्यार पहिल्यान पयलीं येवन पळोवचें आनी मागीर तुमच्या कडेन उलोवचें असोच प्रस्ताव आशिल्लो. त्या भागात तो परिसर पयलीं पळोवचो. तरी सुद्दां तुमी हांगा बसून रावल्या म्हटल्या पण हांव म्हटल्यार पयलीं मेळटा आनी मागीरूच वयर या हें हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलें. त्या खातीर आमी पयलीं म्हाज्या बरोबर आशिल्ले कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, बाकीचे सगळे आसतले. एकंदर आमी एकदां परिसर पळोवन घेता. पण एक गजाल हांव निश्चितच तुमकां सांगता, जो कितें विचार जातलो, जो कितें फुडलो विचार जातलो तो तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन जातलो. खंयसरूच तुमचो विश्वास जो आसा एका जगो दिलो वयचो ना. आमकां कोणाकूच म्हणजे खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो ना. हांव परत सांगता, तुमकां विश्वासान घेवन ज्यो कितें गजाली करपाक जाय त्यो तुमकां विश्वासान घेवन जातलो. सरकार हांगासर बारीक मनशाचेर पोटाचेर पांय दिवपाक येवंक ना. आमकां शेवटी एखादो जर प्रकल्प हाडपाक जाय आसत जाल्यार त्या परिसराचो उदरगत हे सगळे विशय करून तो प्रकल्प तुमकां विश्वासान घेवन तुमकां सगळ्या जाणांक तुमच्या कडेन उलोवन तुमच्या संगमतान तर खंय कितें जाता त्या खातीर विशेष करून म्हाका थंय वचून पयलीं पळोवचें पडटलें. एकंदर परिसर कितें आसा ताच्याय बरोबर म्हणजे हांव फाटलेय फावटी म्हाका दिसता कदाचित तुमच्यातले 30-35 जाण म्हाजे कडेन आयिल्ले, हांवेनूच आपयल्या उपरांत तांच्या कडेन सगळे उलोवप म्हणजे IIT म्हणजे कितें, परिसरांत लोकांची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो, हे सगळे विशय डिस्कशन जाल्ले. आमकां कोणाचें देवूळ खंयसरूच म्हणजे देवळाची जमीन आमकां इंच भर सुद्दां नाका. हांव परत सांगता, देवळाची जमीन आमी उलट म्हणटा की देवळाचो पूर्ण परिसर जो आहा पळय न्ही तो आमी तितूंतल्यान भायर काडला. दुसरेंय देवूळ आहा तेंच्यांनी म्हाका दाखयलें, हांवें तेंय भायर काडुया म्हणून सांगलां. कांय हरकत ना. इवन जो इंडिव्हिज्युअल कोणाच्या मनशाचेरूय त्रास न करता कशा पद्दतीन प्रकल्प येवपाचो जालो सुद्दां आसत जाल्यार तो तुमकां विश्वासात घेवन जातलो. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हांव पुराय परिसर हांवें तेन्नाय तांकां सांगलेलें की तुमचे 8-10 जाणांची टीम काडात. 8-10 जाणांची टीम काडल्यार कशें जाता, आतां समेस्त सगळो गांव जमला आसतना काही गजाली उलोवपाक जायना. उलोवपाक जायना म्हणजे कितें, एकटो एक उलयतलो, दुसरो उलयतलो. आमकां एक्झॅक्टली पेपरार कितें आसा, कितें करपाचें हाजेर एक उलोवपा खातीर बरें पडटा. फाटले फावटी आमी 30-35 जाणां वांगडा सुद्दां उलयता आसतना काही गजाली सांगपाक शकले, काही गजाली तेंच्यो हांव आयकपाक शकलो. एकदम जे 400-500 लोकांच्या काय मनीस आयकूंक शकना. पूण एक 8-10 जाणांची जर टीम काडली तेंच्यांनी जर डिसायड केलें जाल्यार आमकां खंय तरी निर्णया पर्यंत येवपाक जातलें. बट हांव एक गजाल म्हणजे मुद्दामून नमूद करता, काही सुद्दां जरी उशीर जालो आसत जाल्यार आमकां हो विशय सुटावो जावपा खातीर आमकां निर्णया पर्यंत येवपाक जाय. ओके, भुरगे जे आहा पळय फुडले 50 भुरगे कितें करतले तूं सांग. आमचे फुडले 50 भुरग्यांनी बरोबर तिथून हांवें म्हाज्या अशें म्हणल्यार प्रत्येक जाण समज भायर